गीत घेवया पेज 11 A22 परमेश्वर राजवट चलयता. तुमकां सगल्यांक तुकाय देव करपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो योगाद दिता. तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी इंतेसां आसा ती देवा मुखार मांडया. बर्थडे थँक्स गिवींग गुड हेल्थ फॉर एंटनी मिरांडा आनी अभिजीत प्रेमानंद. Mass for blessings, healing and good health of John De Silva. Thanksgiving for wedding anniversary of João Philip Ani Santana. Otmia pasot Missa Diliasa, Fernandes family pasot, Tony Fernandes, Francis Xavier De Silva, death anniversary of Andre Maria Mendes, Aida De Souza, Osario Saldana and family, Cupertino Saldana. ही सगळी इंतेसां मनांत धरून ह्या मिसान आतां भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची पातकां आमी ओळखून घेवया, कित्याक आमी देवाची भुरगीं. देवा सारकी आमी मोगान एकामेका बरोबर जियोंक जाय, कित्याक देव आमचे भितर जियेता. तरी पूण आमच्या काळजांतले बरें सोदचें आसतना वायट सोदता आनी हातून आमी पातकी म्हणून कळटा. तर आमकां पातक्यांक देवाची गरज, कित्याक फकत देवच आमकां थाऱ्यार हाडूंक शकता, पूण आमी ताका चिटकोन रावंक जाय. हें आमी करूंक ना. आपल्यापणांत आमी जियेल्या, तर हें सगळें पातक आयज जें आमी आयकतल्या तितलें आमी कबूल करया आनी देवाच्या एकवटान रावंक ताची कृपा मागया. हांव पातकी सोडपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बा घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिबिताक पाव. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत मागुया. काकळूत सारा देवा, आमी भोव असोक्त भुरगीं तुजी. देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उगडास कोत्ताना तिचे विणवणेंत आमचे असोक्तायेंत आमकां बोळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटय म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचें उतर आमी चित दिवन आयकुया. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी सालोवाचें नांव सगल्याक गाजता तें पळोवन साबाची राणी
आगोट प्रोश्ट घेवन ताची परिक्षा करूंक आयली. उंटाचेर घालून पोरमोलीत जिरें मिरें, खूब भांगार आनी ओमोलीक माणकां मोतयां हाडून ती जेरुजाल्यान भितर सरली. सालावाशी पावतूच तिणें आपल्या मनांत कितें आसलें तें उक्तापी सांगलें. सालावान तिच्या सगल्या प्रश्नांक जबाब दिलो. तिणें प्रोश्ट घालेले तितलेय राजान कसलीच आडकोळ नासतना विस्कारतून सोडले. सालावाची जाणवाय, ताचो राजमाल आनी ताच्या मेजार काडलोल्या जेवणाच्या जिनसां आनी त्या मेजार अधिकारांक आपआपले सुवातेर बसपाची मांडावळ, त्या जेवणा मेजाची सेवा करतल्यांची रातवळ, तांचें न्हेसप, जिनसां बासांचो सोरो आनी सर्वेस्पराच्या मंदिरान भेटयलोलें योद्न, हें सगलें पळोवन तिका जींक मारली. तिणें राजाक म्हणलें, तुजी आनी तुजी जाणवायेची खबर हांवें म्हज्या गांवांत आयकल्ली ती सगली खरी, पूण हांव काशा येवन हें सगलें म्हजें दोळ्यांनी पळोवचे आदीं हांव आयकतलीं तें सोतमान दिनासली. पूण ताणें म्हाका सांगलोलें तें अर्दें पळोवन न्हय, तुजी जाणवाय आनी सूख संतोश हांवें आयकल्लें, ताचे परस व्हड. तुज्यो बायलो कितल्यो खुशाल आसात, तुजी सेवा करतात, आनी जाणवाय आयकतात तीं कितलीं बागी. सर्वेस्परा देवा वाखाणणी, कित्याक तूं ताका मानवली आनी ताणें तुका इस्रायलाच्या शिंवासणार बसयलो. सासणाक तान सर्वेस्परान इस्रायलाचो मोग केलो देखून तांची नीत करूंक आनी ताच्या हक राखूंक ताणें तुका राजा केला. तिणें 120 भांगाराचे नाणें, खूब पोरमोलीत जिरें मिरें आनी ओमोलीक माणकां मोतयां राजाक भेटयलीं. साबाचे राणेन सालोमा राजाक गिरेस्तकाय दिली, तितली आनी कोणेंच ताका दिवंक ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी. भोगताच्या तोंडांतली वावता जाणवाय, सगळीं म्हणुया. भोगताच्या तोंडांतली वावता जाणवाय. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत घाल, ताचेर विस्वास दवर, गरज तें तो करतलो. तुजें बरेंपण उजवाट्या दिसा पोरी उदेतलें. तुजें प्रमाणीकपण दोनपाराच्या वोटा वरीं परजलतलें. जबाब. भोगताच्या तोंडांतली वावता जाणवाय. भोगताच्या तोंडांतली वावता जाणवाय. ताच्या तोंडांतली घोलतात तीं उतरां सारकीं. ताच्या काळजांत रिगल्या आपल्या देवाची सोमूत. चलतना तांचे पांय कोदींच निसरनात. जबाब. भोगताच्या तोंडांतली वावता जाणवाय. बऱ्या मनशांची सोडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. आकांताच्या वेळार तो तांचो आलाशिरो. सर्वेस्पर तांकां आदार दिता आनी सोडयता. आपणाक शेरोना येतात म्हूण तो तांकां निवारता. जबाब. भोगताच्या तोंडांतली वावता जाणवाय. उद्गार. जेजू तुजें उतर सोद, स्वता वरवीं आमकां संस्कारलीं कर.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. नव्यान लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी समजून घेयात. मनशा भायल्यान कितें भितर वचून ताका मेळो करताशें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्यो मनशाक मेळो कोत्तात. जें कोणाक आयकूंक कान आसात ताणें आयकुचें. आनी लोकांक सांडून घरांत भितर येतोच ताच्या शिश्यांनी हे ओपारी विशयी ताचे कडेन विचारलें. आनी ताणें ताका म्हणलें, तुमी इतले गिन्यान नासुल्ले मू? भायलें कितेंच मनशा भितर वचून ताका मेळो करचें ना. तें तांच्या काळजांत रिगोना, तें पोटांत वेता आनी शेकी भायर पायकांतल्यान पडटा म्हूण तुमी समजनात. अशें ताणें सगळें खाण नितळ म्हूण उक्तेपणी सांगलें. आनी ताणें म्हणलें, मनशा भितरल्यो भायर सोदतात त्योच वस्तू मनशाक मेळो करतात. भितर थावन मनशाच्या काळजांतलें भायर सोदतात तें हें: वायट चिंतना, पोजोडपण, चोरयो, खून, पोरद्वार, आपस्वार्थ, खोटेपण, फटकिरेपण, कामचार, निर्डुकाय, देवनिंदा, गोर्ब, मुर्खेपण, ह्यो सगळ्यो वायट वस्तू भितर थावन येतात आनी मनशाक मेळो करतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. जेजून आमकां स्पश्टपणी सांगलां, भायलें आनी भितरलें. आतां जेन्ना आमकां कोण लोक कितें म्हणटा तें आमकां कशें लागता. गाय सवली कितें म्हणलें आमी कितें आबोलाद जाता. कित्याक लागून जाता? ताणें आमकां वायट म्हणलां म्हणून. पूण तूं वायट त्या प्रमाणें ना. ना जाल्यार तूं इनोसेंट तर तें कित्याक भितर घेताय तूं? तें भितर घेता आमी हिचोर आमच्या काळजांत. काळजांत म्हणजे चिंतनांनी, आमच्या कोन्यांनी आनी आमच्या आत्म्यांत आमी तें घेता. काळजांत. काळीज म्हणजे कितें? कूड, मन आनी आत्मो. हे सगळें तिनूय बरोबर आसले की आमी काळजांतात. म्हणटच आमी थिंचोर काळजांत म्हणजे मनांत आत्म्यांत घेना, तें आमच्या आपलेपणांत आसा पळय थिंचोर घेता. आतां आपलेपण हिचोर आसता तें आत्म्याच्या पावंड्यार आसता. आत्म्याच्या पावंड्यार आमी देवा बरोबर आसूंक शकता वो आपलेपणांत जियोंक शकता. केन्ना आपलेपणांत जियेता आमी? जेन्ना आमी देवाक विसरता तेन्ना आमी आपलेपणांत आत्म्याच्या पावंड्यार येना घडटा. पूण जितली आमी देवाक हाजीर जाता तेन्ना आमी आमचे मागीर चिंतना आनी आमची भावना त्या प्रमाणे घडोवन येवंक लागता. आपलेपणांत रावली की ना मागीर आमची चिंतना आनी आमची भावना आनी आमची चाल आपलेपणांत घडोवन येता. हें जेजून आमकां स्पश्ट सांगलां. आतां शेबाची राणी आयिल्ली पळय तेन्ना तिणें कितें पळयलें? सोलोमोन खरेपणी हे परीन जियेता. ताणें देवा कडेन एकूच गूण मागलोलो. हें देवा सगळें आपलें कितें आसा तें ते भाशेन घडोवन येवच्याक. डिसर्नमेंट ताणें विचार मागलेलें. डिसर्निंग हार्ट. देवान ताका तें दिल्लें आनी ताका लागून बाकीचें सगळें देवान ताका फावो केल्लें. आनी तिणें आयकल्लें. पूण आतां येवन तिणें तपासणी केली आनी म्हणूंक लागली खरेपणी तूं देवाचो भक्त खरें. आनी ताका लागून देवान तुका हें सगळें दिल्लें आसा. हांवें तुका देणी दिता आनी ती देणी दिवन वेता मागीर. पूण मागीर फुडें पळयतले आमी सोलोमोन कितें करता पळय तो. देवाचे कोटान रावचे आसतना आपलेपणांत वेता आनी मागीर सगळें काबार. मागीर हें सगळें आमचें सवें उपजावता.
तर आमी दुसरी कितें म्हणटात तें आमचे भितर घेवंक फावना, तें आमी देवा सवें दवरूंक जाय. तें देवा सवें दवरलें तें आमकां लागोना आनी तातूंत पळय कितें आहा तांचे सवें आमी तांचे पासून हे परी मागोंक लागता. देवान सांगलां आमकां दुसऱ्या जी कोण आमकां वायट करता तांचे पासून आमी मागणें करूंक जाय. तर हे पयलीं तांचे पासून आमी मागणें करूंक शकता. आमी कितें करता, आमी रोखडेंच रियॅक्ट करता. कित्याक लागून आमी आपल्यापणाच्या पावण्यार आसा. देवा सवें आसत तर हें सगळें आमी दुसरे भाशेन पळयतले आनी ते भाशेन आमी ताका प्रतिसाद रिस्पॉन्स दितले. हें आमकां सोंपें समजलेलें आसा, पूण त्या प्रमाणे जिवंक जाय जाल्यार आमी प्रॅक्टीस करूंक जाय. आतां स्टिशा हांगसर वाजयता ओ दया थिंगसर आपलें मिडियाचें काम करता, तें प्रॅक्टीस करीत रावंक जाय. तितली आमी बरीं जायत वता. आमी घोडेक शिक्षकां आसा, घरांतलें काम करता, ऑफिसान आसा, तें जितलें आमी तातूंत वावुरता तितली आमी बरीं जायत वेता. तर ते भाशेन आमी सदांच जेजूच्या एकवटान रातची 5 मिनट आनी सकाळची 5 मिनट उठ्ठाना आनी न्हिदताना रावंक जाय. मागीर आमची आख्खी रात मागण्याची जाता. कित्याक लागून आमी एक पाटी देवा सवें चार्जिंगाक घातली की ना, देव मागीर आमचे सवें चार्ज जाता आख्खी रात भर. आनी सकाळीं मागीर आमी उठली की ना, ताका एकवटान रावली, दीसभर मागीर आमकां ताची कृपा शक्ती दिता, गोठाय दिता आनी आमी बरें पळय तें करूंक लागता. नाजाल्यार पळयतले आमी सोलोमाव हे भाशेन जियेतालो देवाच्या एकवटान, तो मागीर थंयसरलो घोडसोत्ता आनी सगळेंच इबाड जाता. तशें आमच्याय जिवितान घडटा. पूण तें घडना जावच्याक सदांच जेजूच्या एकवटान रावया. आमच्या आतां शेवटेन धरलेत की ना, आमकां रोखडीच पेकोवणी मेवता. कुडीची मनाची मनाचें एकपण घडोवन येता. आमी काळजान थावन जिवंक लागता, जेजूच्या एकवटान आमी आमचें जिवीत सारूंक लागता. हें सगळें सोंपेपणी आमचें सगळें घडटा, पूण हें सोंपें आमी धरिना. धरीत जाल्यार आनी तें आमी बाळगून धरीत जाल्यार खरेपणी आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक बरें जायत वेतलें आनी आमी सदांच सुखांत जियेतल्या, आनंदांत आनी संतोशान आमचें जिवीत सादतल्या. हें आमी जाणो तर ह्या वेळार आमी सगळें जेजूच्या ताब्यांत करया, प्रत्येक सुस्कारांतल्यान, आनी ताचें जिवीत आमी पत्करया सुस्कार भितर घेतना. आनी आमी सगळें पासत मागया जाणें आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा. तुमची खाजगी मागणी ह्या मिसाची निंतेसांव आनी आमची वेंचणूक जातली आतां इलेक्शन्स. तो त्या इलेक्शना मदें आमकां देवान पवित्र आत्मो दिवचो आनी खऱ्या फुडाऱ्यांक आमी नेमून हाडचे. आमी जाणो सगळेच तांचे मदें कांय तितलें ना, पूण तांचे मदें देव आसा आनी हे भाशेन देवाच्या एकवटान ते रावन आपलो वावर करूंक तांचे पासत आमी मागया. आनी आमी सगळीं जाणां तेच भाशेन बरेपणांत रावंक आमचेय पासत आमी मागया. बेटोनीचें गायन घेवया. गीत घेवया पेज 36 C20 काल्वाराचो येवन. भावनो मोज्या आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सर्प दितात देवा बापाक मानता तुसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या एकल्याच पुताचे आवयचो भुक्तीन उगडास करून काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयुबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सुरपदिदर आनी शासनाच्या देवा, सर्वकालीन सोरताय जेजू क्रिस्ता तुझ्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनोथ शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारीचे उदेरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जीवणपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूत आनी समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उंचसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ते आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड पोरगोठुया. सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे कालशीन ने पियेता. तितले पावटी तूं वैभवानी सोड आमी तुजे मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवा सदून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती तिचे पती बागयोन जुजे बागयोन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदिदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूचे मागणें तो आमचे सवे म्हणटा, कित्याक तो आमकां एकवटान आसा. आमी सगळीं आमची इंतेसां मनांत आनी काळजांत धरून ताका एकवटान म्हणया
आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खोशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायच आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेक पुडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशान उतरकतांव. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सुर्व पातकांतली सुटोयांचो आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरुमदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे नोयपण तुजे पवित्र सोबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशये प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय राजवट चलयताय शासनाच्या शासनाक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारता, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो कडसून म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 47 D2. आमी सोगली एक.
दोळे धांपून आमी जेजूच्या एकवटान रावया आनी सगल्या पासून आमी मागलेलें आसा जेनेसाय पासून आमी मागलां ताकाय देवान बरी सावध भलायकी दिवची आनी तिचो घरोबो बरे भशेन तिणेन सांबाळचो. मागुया. सुर्गीच्या बापा, तुझ्या पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणाऱ्या जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलें. आमकां आरमारीची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस ओदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयल्ल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोरपोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमच्या उतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया पेज 204 T3 आदाराचे माये. आदाराचे माये